टुर्नामेंट आम्ही अंडर 14 भुरग्यांक लागून ऑर्गनायज केलो. एक्चुअली हो टुर्नामेंट आम्ही एक स्टेज आम्ही भुरग्यांक प्रोवायड केली आणि हेच्या फाटल्यान मेन म्हणटा ते दाजी सर हेंच्यांनी आमकां मोटिवेट केलो. कितें तरी ल्हान भुरग्यांक लागून तुमी कराल, तुमी रबर बॉल टुर्नामेंट करता, टेनिस बॉल करता, वेटरन्स टुर्नामेंट करता, सो भुरग्यांक लागून कितें तरी करा म्हणून तेंच्यांनी आमकां एनकरेज केलो आणि कितें लागता तेजी हेल्प आपूण दिता म्हणून सांगली आणि तेंच्या उतराचेर आमी फुडें सरले आणि आमी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आणि सगळ्या पेरंट्सांनी एप्रिशिएट केला, आमकांय केला, दाजी सराकूय केला की तेंच्यांनी खरेंच बरें कितें आमकां लागून केला म्हणून. आणि हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतना एकूच वायट गोष्ट दिसली की पेरंट्स येताले भुरग्यांचे गेम पळोवपाक जाल्यार तांकां बसपाक सारको जागो ना. सो पयल्या दिसा बेश्टेच येयले ते, सेकंड डे ते न्यूजपेपर घेवन येताले, न्यूजपेपर घालून सकयल बसताले. सो एकूय स्टँड हांगा सारको ना. सो आमी दाजी सराक सांगला हेच्या बद्दल, तर तेंच्यांनी फुडें कितें आमी एक्शन घेवया म्हणून सांगलें. एमपीटी कडेन रिक्वेस्ट केल्ले की हो ग्राउंड तुमी आमकां दिवचो थ्रू जीसीए नाल्यार खंयच्याय दुसऱ्या एजन्सी कडल्यान आमी तो करून घेता म्हणून. पण एमपीटीकूय कळपाक जाय की तांची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी आसा आनी हो ग्राउंड असो न्ही की आनी कित्याक पयलो यूज जातालो आनी आतां तो आमी मागता. आमी जो पयलीं पसून हो ग्राउंड आसा, तुमकां आतांच सांगलें हांवें, आर्लेम ट्रॉफी जावं, जॉनी मेमोरियल फुटबॉल टुर्नामेंट जावं, नाल्यार बांदोडकर ट्रॉफी जावं, ह्यो सगळ्यो ह्या जागेर जाल्ल्या. इंडियेचे आज तुमी व्हडले व्हडले क्रिकेटर पळयता ते ह्या ग्राउंडार खेळून म्हाका दिसता आज ते व्हडले क्रिकेटर्स जाल्ले आसा आनी त्या खातीर आमच्या वास्कोच्या भुरग्यांक ग्राउंड आसप हो खूब म्हत्वाचो. आमी आतां बुटेबाट ग्राउंड रिनोवेट केला, नाजाल्यार आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता, आमी तिलक मैदान टोटली नवो करता, ही एक गजाल जाली. पूण क्रिकेटी खातीर एक डेडिकेटेड ग्राउंड आसप तर म्हाका दिसता काळाची गरज आसा आनी तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक चान्स मेळटलो हांगा खेळपा खातीर. जीसीएक सांगून नाल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रेशर मारून ताचें सौंदर्यीकरण करप नाल्यार ताचेर टर्फ घालप हें सगळें आमी करूंक शकता. पूण त्या खातीर आमी सांगलें की एमपीटी तुमी खर्च काय करता, आमी खर्च करतात, तुमी फक्त आमकां एनओसी दिया. पूण तांणी अजून पर्यंत आमकां हें करूं ना. हांवें कालूच ऑनरेबल सीएम म्हणजे आमी डायरेक्टली सेंट्रल एजन्सीजांक बरयना, आमी डायरेक्टली सीएमाक बरयला की हो ग्राउंड तुमी आमकां मेळोवन दिवचो म्हणून एमपीटी कडल्यान. आनी हांव एमपीटी कडल्यान रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तुमकां सपोज तुमकां एमपीटी आज हांगा खूब ग्रो जाल्या आनी एमपीटीकूय खूब बिझनस मेळ्ळा, तेन्ना तुमची जबाबदारी आसा, तुमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती वळखून तुमी हो ग्राउंड काडून ह्या भुरग्यां खातीर दिवपा जाय. हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेवन तांचे कडेन उलयतलो कित्याक हो ग्राउंड मेळप आमच्या मुरगांवच्या लोकां खातीर खूब इम्पॉर्टंट. हो ग्राउंड म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी हांव फुडलीं 2 वर्सां म्हणजे कसोय करून एमपीटी कडेन प्रेशर घालून आमच्या ऑनरेबल सीएमाचो सपोर्ट घेवन, आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराचो सपोर्ट घेवन हो ग्राउंड परत एकदा मेळोवपाक म्हजो 100% प्रयत्न आसता. पयले सुवातेर हांव शेरवानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी हो माणकुल्या भुरग्यांक अंडर 14 एक लेदर बॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. आयज तुमी हांगा पयले आसतले 4 टिमी 4 एकाडेमीज हांगा येयल्लेले आसा. 2 दिसाचो टुर्नामेंट जाला आनी आयज 3ऱ्या दिसाचो टुर्नामेंट. खरोखरच आयज जी स्टुडंट स्पोर्ट्स टिमीचे पेरंट्स सुद्दां हांगा ह्या ग्राउंडाचेर हांवें जमलेले आसलेले आनी खरोखरच ह्या शेरवानी जो ऑर्गनायज केला ताका सपोर्ट आमच्या दाजी बाबान दिलेलो आहा. असो ह्या टुर्नामेंटाक आसतना लेदर बॉल टुर्नामेंटाक कोण तरी सपोर्ट दिवपाक जाय. त्या कारणान एक प्लॅटफॉर्म गावता जे माणकुल्या भुरग्यांक सीझन खेळपाक. आमी टेनीस बॉल रबर बॉल सगळें करता म्हणून ताका तांकां फ्युचर ना. फ्युचर म्हणटा ते हेका आसता हेका सपोर्ट करपाक जाय. हांव परतो आनी एकदां म्हणटा की शेरवानी स्पोर्ट्स क्लबाचें अभिनंदन करता. वॉज एमपीटी ग्राउंड हांव धाकटो व्हडलो हांगा जाल्लो, हांगालो कावन्सिलर हांव, म्हाज्या वॉर्डान पडटा हांव हांगा पांय फोडून घेतलेले आसा, ह्या ग्राउंडाचेर खेळलेले आसा. हांगा दिलीप वेंसरकर जशें आमच्या दाजी बाबान म्हटलें हांगा वेंसरकर जवाहरलाल सेना इतले व्हडले व्हडले प्लेयर हांगा खेळून गेल्लेले आसा आनी एक रणजी ट्रॉफी खेळून गेल्लेले आसा. तेन्ना हांव पळयल्लेले आसा इतली ग्राउंड ही एक आयडेंटिटी आसा. ह्या ग्राउंडाचेर व्हडले व्हडले स्टार प्लेयर खेळून गेल्लेले आसा. ही मेंटेन करपाक जाय. फाटीं मदीं अशें आमकां आयकूंक येयलें की एक 5-6 वर्सां पयलीं की हांगा एमपीटी आतां एक वेअरहाऊस कंटेनर यार्ड करपाचें आसलेलें. त्या टायमाचेर आमी एज अ कावन्सिलर तेन्ना हांव आमी हांगा येवन आमी सगळ्या लोकांक जमा करून आमी अशें एज्युकेशन काय केल्लेलें की हांगा दिवचें ना म्हणून. खंयसर ते एमपीटीन एक स्टेप फाटीं घेतलें. म्हणजे एमपीटी खबर आसा की हांगा समज तेंच्यांनी कितें केलें जाल्यार हांगाले लोक ओगी रावचे ना.